रियेकले आमी बैल्यान बरें म्हूण दिसता, पूण भितर आमचे म्हणल्यार एक अंतस्करण आसता. तो ताच्या तरणाटपणार तोय ताच्या आवय बापायच्या पयशान गम्मत करतलो. तें अंतस्करण म्हाका मात या आमकां मात कळीत आसा. आपणाक बरें जायचें म्हणलें, आपूण बरें जातली, म्हाका एक नवें जिवीत जाय. टेक्स अ रिस्क एंड गोज टू जीसस. जेजू क्रिस्त सदांय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, रबींद्रनाथ टागोर एक विडंबन बरयता. त्या विडंबनाचें नांव न्यायाधीशा म्हणून. ते एका स्त्रियेची आनी एका न्यायाधीशाची कथा. ते विडंबन अशें सुरू जाता. पयलें एक स्त्री आनी तिका एक धाकटुलें भुरगें, आनी ते भुरग्याक खावंक या जेवण दिवंक अखेर एक पानो दिवंक त्या स्त्रियेक जायना. त्या भुरग्याक खावंक दिवंक जेवंक दिवंक अखेर एक पानो दिवंक त्या भुरग्याक जायना, त्या स्त्रियेक जायना. आनी अशें ती देदेस्पर जाता. तिका कोणी काम दिनात आनी चिंता हांवें वचूंक जायना. आनी अशें चिंतले उपरांत ती आनी तिच्या भुरग्या सांगता आपूण जीवघात करचें म्हणून बांयक उडटा. भुरग्यांक सांगता. आनी अशें बांयक उडयल्या वेळार तांची बोबाट, भुरग्याची बोबाट आयकून थंय लक्षिल्ले आसल्या त्या थोड्या जाणांनी तांकां राखोवंक पळयतात. आनी राखता आसतना भुरगें मरता, स्त्री मात उरता. आतां कितें जाता? स्त्रियेक जैलांत घालतात. स्त्री एका न्यायाधीशा मुखार उबे आसता आनी तो न्यायाधीश त्या स्त्रियेक पळयलेंस म्हणटा, ही स्त्रियां पुरो अशेंच. ह्या असल्या स्त्रियां वरवीं आमच्या समाजीक पाडनांव तिका सोडणोचो, तिका कठीण शिक्षा दिवचे. आनी अशें चिंतून तो न्यायाधीश त्या स्त्रियेक कठीण शिक्षा दिता आनी वचून जैलाक घालता. पूण रबींद्रनाथ टागोर उपरांत बरोवंक सुरू करता. हो न्यायाधीश कसलो जावयेत गाय म्हणून. तो ताच्या तरणाटपणार सादारण असो मनीस न्ही. ताची चारित्र्य, ताचें बॅकग्रावंड तितलें बरें नातलें. तोय ताच्या आवय बापायच्या पयशान गम्मत करतलो. कॉलेजींत ताका जाय जाल्ले बरी करतलो. आनी अशें आसता ह्या स्त्रियेचेर वयर ताका दोळो पडटा आनी तो ह्या स्त्रियेक फुसलायता. ह्या स्त्रियेक फुसलायता मात न्ही, ताच्या घरांतून ह्या ताच्या आवय बापायच्यान ताका सपरेट करता आनी ताच्या कन्सेप्टा विरोध, आपणे विरोध ताचे थंय तो एक जाता. आनी अशें जाल्ल्या वरवीं त्या स्त्रियेक त्या घरची आवय बापाय भाव आनी पुराय भायर घालता. आतां स्त्रियेक कितें जालें? तिशीन तिका मोग जाल्लो तो मनीस ना, तरणाटो ना, इतल्यान पुटाम ना. आनी अशें ती स्त्री कश्टून आसता. समाज तिका रेकॉग्नायज करना. आनी असल्या संदर्भार तिका भुरगें जाता आनी त्या भुरग्याक जेवण दिवंक, पानो दिवंक त्या मनशाक, त्या स्त्रियेक जायना. आनी कितें करता हो जज? त्या स्त्रियेक तें शिक्षा दिलो. तो हांवें कोणाक शिक्षा दिल्या त्या स्त्रियेक या त्या मनशाक तो कितें करता गे म्हूण पळोवंक जैलाक वेता. आनी जैलाक वेता आसतना ती स्त्री थंय आसल्या पेद्या लागीं या पुलिसा लागीं झगडें करनासता. आनी पयसल्यान पळयलो तो न्यायाधीश म्हणटा, पळय ह्या स्त्रियेक आनीक बोध येवना, ही स्त्री अशीच, ही बदलना. पूण कितें गी पळया म्हणून त्या जैलाच्या भितर वचून त्या पुलिसा लागीं विचारता, त्या पेद्या लागीं विचारता आनी विचारता, कित्याक तूं तेज्या लागीं झगडटाय म्हणून. तदाळा तो पेदो पुलीस म्हणटा, तदाळ ती स्त्री म्हणटा, धनिया एक उपकार म्हाका कर, म्हाका तूं कली शिक्षा दी, पूण म्हजी मुदी मात काण व्हरनाका, म्हजी मुदी मात काण व्हरनाका. तदाळा तो न्यायाधीश ती मुदी काण पळयत आसतना ताच्या मांड्याक मारल्या बरी जालें.
ताच्या मांड्याक मारल्या बरी जालें, कित्याक ती मुदी दिल्ली ताणेंच, ती मुदी त्या स्त्रियेक घाल्ली ताणेंच. आनी त्या संदर्भार न्यायाधीश आनी ताचें कोशेड अपराधी स्थानार वेता आनी ती स्त्री तेचे ऑपोजीट आसता. तर त्या स्त्रियेक कारण जालो व्यक्ती कोण म्हणून तो रवींद्रनाथ टागोर त्या न्यायाधीश म्हणल्या त्या विडंबनान बरयत आसतना अरियेकले आमी बायल्यान बरें म्हूण दिसता, पूण भितर आमचें म्हणलें एक अंतस्करण आसता. तें अंतस्करण म्हाका मात आमकां मात कळीत आसा. आनी आयच्या वांजेलांत असलेत एक कथा आसा. जायतें बरें लिसांव आयचें वांजेल आमकां दिता. आयच्या वांजेलांत लोक त्या स्त्रियेक नांवां आपयना, तर त्या स्त्रियेचें नांव सोरलें कोणें? नांव कोणें सोरलां त्या स्त्रियेचें? कोणें सोरलां नांव? त्या स्त्रियेचें नांव सोरलें कोणें? कित्याक सांग लोक त्या स्त्रियेक नांवां आपयना? कितें म्हूण आपयता? त्या शहरांत जियेतली एक कठीण जिणी जियेतली एक स्त्री आहा, नांव खंय गेलां त्या स्त्रियेचें? कोणें त्या स्त्रियेचें नांव सोरलां? हांगा सोरलो व्यक्ती कोण? अपराधी कोण? तीन रितीचे व्यक्तित्व आयच्या वांजेलान आमी पळयता. तिचें नांव सोरलें समाजेन, मनशांनी, तिचे भशेन आसलेल्या मनशांनी. तिचें नांव सोरलें तिचे भशेन आसलेल्या मनशांनी आनी त्या समाजेन. आतां कितें जाता? तीन रितीचे व्यक्तित्व आमी पळयता. पयलें स्त्री. आतां ती स्त्री कितें करता पळया. ते स्त्रियेंतय दोन रितीचो व्यक्तित्व आसा. एक तिचें थंय आसलें धैर्य. ती भियेना. कित्याक भियेना? ती भियेना. कित्याक भियेना? आपणाक बरें जायचें म्हणलें उद्देश या मनोभाव हे चिंता त्या स्त्रियेक आसा. आपूण बरें जातली, म्हाका एक नवें जिवीत जाय, ह्या समाजेन म्हाका एक जिवीत दिला, म्हाका एक बिल्लो दिला, नांव दिला, म्हजें नांव काडून व्हेलां, पूण म्हाका एक नवें नांव जाय, नवें व्यक्तित्व जाय म्हूण तें मोतीन घेवन ती रिस्क घेता. शी टेक्स अ रिस्क अँड गोज टू जीजस. वेता कोणा कडेन? ताका नांव दिवचें, ताका सोमा करच्या मनशा लागीं ती वेता. आनी कितें करता? गेल्लेंच रडटा, दुकां गळयता, पांय पुसता, सुगंध द्रव्यांनी मागता. दुसरें व्यक्तित्व ती स्त्रीचें कितें? ती आपणाचें कालतेंपण दाखयता. वय म्हाका बरें जायचें तर हांवें उणें जायचेंच. हांव फारीजांवांक भियेना, म्हाका तांची गरज ना, ती कोणी आसूं दी, हांव तांकां हँडल करता. पूण म्हाका कोण बरो करता त्या मनशा लागीं वचूंक म्हाका जाय आनी हांव म्हजें उणेंपण दाखोवन कालतेंपण दाखोवन ताचे लागीं वेता आसतना तो म्हाका भरता म्हणल्यार धैर्यान ती स्त्री वेता. हें पयलें व्यक्तित्व. कित्याक त्या स्त्रियेचें नांव आमी सोरलां, त्या स्त्रियेचें नांव त्या समाजेन सोदलां, त्या फरिजेवांनी सोरलां, त्या असल्या मनशांनी सोरलां. उपरांत आमी पळयता फारिजेव. फारिजेव कितें करता? तो फारिजेव रिप्रेजेंट्स ऑल द सोसायटी. तो कितें म्हणटा पळया गी. जर हो प्रावादी वैतर आसलो तर ती खंयच्या कॅस्तीची स्त्री म्हणून ताका कळीत आसतलें. पळया मनोभाव. थंय देवाची काकुळत आनी मोग त्या स्त्रिये थंय वळटा आसतना हांगा आसलो मनोभाव कितें? तिणें बरें जावचें तांकां पळोवंक जायना, भगार तिचें उणेंपण तें पळयता. तो फारिजेव तिचें उणेंपण तें पळयता आनी सवाल कितें करता? जर हो मनीस प्रावादी आसलो तर ती खंयच्या कॅस्टीचें, उतरां पळया, खंयच्या कॅस्टीची स्त्री म्हूण ताका कळीत आसतलें. तो व्हडल्यान म्हणना, काळजांत म्हणटा, ताचेंतल्याक म्हणटा. हें जाणा जालो जेजू ताका सांगता, देवें कोणा लागीं चड आसा ताका बक्षिलें, कोणाचो चड मोग करता म्हूण ताका सवाल करता. तिसरें व्यक्तित्व थंय आसा फारिजेवाचें.
जेन्ना अन्नेक मनीस बरो जाता आसतना अन्नेक मनशा लागीं कितें बरेंपण वेता आसतना तो देवाक थंय भोंवत आसलो तो फारिजेव पयलें ताणें वळखाचें आसलें पूण तो वळखना. तो फारिजेव वळखना म्हणजे ताका देवाच्या काकुलतीची आनी मोगाचो अनुभव बिलकुल जावना. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज तुमच्या मुखार सवाल, असले जायते व्यक्ती जायते मनशां आमच्या घराण्यांत आमच्या समाजांत आसात. जर तांचें व्यक्तित्व तांचें नांव कोणें सोरलां, तांचें व्यक्तित्व तांचें नांव कोणें सोरलां. जर हांव एक क्रिस्तांव जावन हांव एक याजक जावन आमी क्रिस्तांव जावन देवाच्या उदंड काकुलतीचो आनी मोगाचो अनुभव करता तर ओ मोग आनी अनुभव आमी आमचे इतल्या दवरूंक जायना. वेन यू आर फिल्ड इट हॅज टू ओवरफ्लो. तुका थंय भरतीपण आयल्या वेळार तें तुजे लागीं उरना, तो भायर वेता. हांगा एकच सवाल, एकच देवाच्या मोगाच्या आनी काकुलतीचो म्हाका अनुभव जावना. जर म्हाका जाला तर हांव तो मोग आनी अनुभव या मोग आनी काकुलत एरान थंय वांटून घेता आनी कशें नांव सोरल्या कडेन नांव दिवंक हांव पळयता. ताका सांग पावलो म्हणटा हांव क्रिस्ताच्या लोकांक हांवें कश्टिलें वय पूण आज ताची कृपा म्हाका आयल्या वेळार म्हाका नवें नांव मेळ्ळें. हांव पावलो आलो, सावलो आलो, पावलो जालो आनी आज तें नांव एकल्यांक दिवंक हांव आशेतां. ही कृपा आमकां सोमेस्तांक जेजू क्रिस्तान दिल्या. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी त्या न्यायाधीशा भशेन हेरांचें नांव सोरचें मनीस जावचें नाका. हेरांक बिल्लो दिवची मनशां आमी जावचें नाका. त्या फारिजेवा भशेन आमी सवाल करचें नाका. जर तो प्रवादी आसलो तर ती खंयच्या कॅस्टीची स्त्री म्हूण तसलो मनोभाव आमचे थंय आसचो नाका. ताचे बदलाक देवाचे उदंड मोग आनी काकुळट अनुभव केले आमी. तो या ती म्हजे भशेन अन्नेक क्रिस्तांव अन्नेक मनीस ताका हांव देवाची कृपा आनी देवाचो मोग आनी काकुळट हांव दितलो, उगडापें करतलो. जेजू क्रिस्त थंय तिका व्हरतलो म्हणल्यार मनोभाव जिवंक आमी प्रयत्न करया. तीच कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.